Sotra chapter 40 verse 1 to 2. सोरेस्पोराक आर्गा आणि विनवणी. आशून सोरेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. भिरांकूळ खोंडांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो. चिखलांतलो शेणांतलो ताणें म्हाका उबारलो. खोडपार ताणें म्हाका घोट उबो केलो. म्हजे पांय हालोनाशे थीर केले. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. जी कोण आशोन देवाची वाट पळयत आसा, केन्ना पर्यंत तांकां भुरग्याचें देणें फावो जातलें म्हणून तांकां जेजू सांगूंक सोदता की तुमच्या उल्याक जेजू कान दितलो म्हणून, तुमचे मागणें तो आयकोन घेतलो म्हणून, आनी तुमच्या कोश्टांतल्यान म्हणजे तुमचें सिट्युएशन जें आसा तितूंतल्यान जेजू तुमकां वयर उबारतलो. तुमचे मागणी जेजू आयकोन घेतलो. आनी म्हणटा जेजू चिखलांतलो शेणांतलो ताणें म्हाका उबारलो. खोडपार ताणें म्हाका घोट उबो केलो. म्हजे पांय हालोनाशे थीर केले. म्हणजे जेजू सांगूंक सोदता की तुमकां बीन तो भुरग्याचें देणें फावो करून तुमकां तो थीर उबो करतलो. आनी कोण तुमकां केण्यो करचो ना, केण्यांनी तुमी सांपडची ना आनी तुमी खुशालकायेन तुमी मुरगडटली, तुमी देवाचें नांव परगडटली आनी तुमी सामकींच खुशालकायेन भोगतलीं.